मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या अध्यक्षतेखाला आम्ही पर्रीकार सरकाराक तेंको दिल्लो। मात लोकसभा आणि राज्यसभा वेंचणुकेत मगो पक्ष स्वतंत्र लढतले। विलीनीकरणाच्यो बातम्यो ज्यो कांय प्रसार माध्यमांनी पसरता त्यो चुकीच्यो आसात म्हण मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। आम्ही निवडणुकीची तयारी, लोकसभेची निवडणूक आसा, फुडें एखादी विधानसभा बेगीन जावं शकता आयची परिस्थिती पळयल्यार, त्या खातीर ही दोन्ही निवडणुकीची तयारी त्याच्याच मदल्यान आमी करतात। तुम्ही पहिली 24 सीटां म्हटलेले एका टायमार आमकां रिमेंबर, आता पुढे वाढल्या प्रश्न ना सीट तुमचे मगो पक्षाचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय 24 हितून तुमचे आसा म्हटलेले ते तुमचे आमी 24-25 उमेदवार दवरता न्ही, दवरता 2007 दवरले, 2017 दवरले। सो ते ह्या मतदारसंघांनी कार्य आमी चालू केलांच। सो ते 24-25 आसले वा 40 वयतले? ना, आमी 24-25 दवरला सद्याक। सो फुड्यांनी काम आसा। फुडें पळोवया। ओके, आनी एक म्हणल्यार ह्या दिसांनी कांय विशय चल्लेलो आसा की 13 तारखेर 14 तारखेर सुदेंद्र ढवळीकराची चीफ मिनिस्टर म्हणून मगो पक्षाचे नाव बदनाम कशें करप, मगो पक्षाक खाली कशें लेखप, हे पत्रकार चड करपाक लागल्या, मिडिया चड करपाक लागल्या। हांव स्पश्ट सांगता तुमकां, आनी हांव हेचे फुडें वॉर्निंग करता, खोट्यो बातम्यो दीत जाल्यार आमकांय कळटा पक्ष ओगी रावचो ना। आमचो फोन 24 तास चालू आसता, आमकां विचारून बातम्यो करचे अशें आव्हान पत्रकार आनी मिडियाक हांव करता। सो दीस इज टोटली फॉल्स कितें येयलां पळय तें? टोटली फॉल्स, टोटली। ह्यो पत्रकारांनूच घडयता आनी पत्रकारूच बरयता, कारण तेंचे पेपर चड खपता दिसता मगो पक्षाचें नांव घेतलें की, अशें म्हाका दिसता। ओके, दीपक बाबा, आनी एक इश्यू आसा म्हणटा तो 3 members कोर कमिटी। इज देर अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट आनी ओके, पण वूड यू फील दॅट द फंक्शनिंग ऑफ द गव्हर्मेंट कॅन टेक प्लेस विथ दीस वीच डजंट हॅव एनी पावर्स? तुमच्या हांकां ना, कशें चलतलें गव्हर्मेंट? तुमी मेंबर आसा गव्हर्मेंटाचे। पळय, आयची परिस्थिती नाजूक आसा। आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक बेगीन बरो जावन येवचें अशें आमी सगळ्यांनी आमच्या हातूंत मागलां, तेन्ना ते बेगीन बरें जावन येसर थोडो वेळ कळ ही सोंसूं जाय, आनी ती प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक जाण ऑपोजिशन सुद्दां कळ सोंसपाक तयार आसा। तेन्ना हो प्रश्न आनी 2-3 म्हयन्यांनी तूं विचार, त्याच्या नंतर ताका वेवस्थीत तुका उत्तर दिता। ना, तुम्ही म्हटलां की बेग्यानूय असेंब्ली इलेक्शन जावंक शकता म्हणून। देर इज अ फियर, जावंक शकता न्ही। सो देर इज अ फियर। सांगून आघाडी सरकार आहा न्ही।